बारामायाक बामणवाडो शिवोले ग्राउंडाकडेन एका चलयेची पुराय लाशिल्ली बॉडी मेळिल्ली. त्या चलयेच्या बॉडीचे कांय पार्ट लागसारच्या न्हंयेंनी मेळिल्ले. त्या बॉडी पार्टाचेर फॉरेन्सिक लॅबांत कांय फिंगर प्रिंट्स मेळ्ळ्यात. त्या फिंगर प्रिंट्साच्या आदारान खुन्या मेरेन पावंक शकता अशी पोलिसांक आस. पोलिसांक दिसता की ते फिंगर प्रिंट्स खुन्याचेच आसूंक शकता. पयलीं पोलिसांक चलयेच्या एका बोटाक मुदी मेळिल्ली. ते मुदयेवेल्यान चलयेचो सोद घेवप चालू आशिल्लो. आतां चलयेच्या बॉडी पार्टाचेर फिंगर प्रिंट मेळिल्ल्यान त्या दिशेनूय तपास करप सुरू जाला. स्टेट फिंगर प्रिंट लॅबांत कितल्याशाच गुन्यांवकारांचे फिंगर प्रिंट्स आसात. तातूंतल्या एखाद्या फिंगर प्रिंटा कडेन शिवोले मर्डर केसींत मेळिल्ले फिंगर प्रिंट जुळत जाल्यार तपासाक नेट येतलो. स्टेट फिंगर प्रिंट लॅबांतल्यान रिपोर्ट येवपाची वाट पोलीस पळयतात. पोलिसांनी मोबायल सर्व्हिस प्रोव्हायडर कंपनीक संपर्क केला. चलयेची बॉडी ज्या वाठारांत मेळ्ळ्या त्या वाठारांत आनी लागसारच्या 5 किलोमीटर अंतरा मेरेन 12 मेची सकाळ ताचे पयलींचे रातीचे मोबायल वापरिल्ल्यांचे डेटा मागयला. खुन्यान जर त्या वाठारांत त्या वेळार कितेंय उलोवप केला आसत जाल्यार तो स्कॅनरा खाला येतलो, अशें एका सिनियर पोलीस ऑफिसरान प्रुडंटा कडेन उलयतना सांगलें. पुलिसांनी चलयेच्या आंगार मेळिल्ले सरपळी आनी मुदयेवेल्यान चलयेची वळख सोदपाचे यत्न चालू दवरल्यात. हालीं बेपत्ता जाल्ल्यो चलयो आनी बायलांच्या घरा वचून चलयेच्या आंगार मेळिल्ले भांगराचे फोटो दाखोवन ते चलयेचो सोद घेवप चालू आसा. गोवा पोलीस महाराष्ट्र आनी कर्नाटक पोलिसांच्या संपर्कांतूय आसा. मात नेमक्या खुन्याच्या दिशेन तपास वतलो अशा पुराव्या मेरेन तपास अजून तरी पाविल्लो ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.